पयलीं चौकार एक जालें, मागीर भायर सरतना आतां हे 2 जाले, मागीर दाडोसपुरी आतां उबो रावला थंय 3 जाले, मागीर आमचो राम पयले, मागीर नारायणदेव, मागीर सिंहा, नवदुर्गा, सिद्धेश्वर, परत आमचो पावणेर आहलो जो रावतालो पयलीं जाणटे घेवन तेका भोवमान आसा हांगा गांवकार वाड्यार म्हणटा ते जाले. मागीर आमचो देव हांगासून हे जाल्या उपरांत रुमडार म्हणटा चावडेर वयतात त्या गांवान, थंय पाटयान म्हणटा थंय आदिस्थान एक अशेंच आसा तेजेर रावता उबो. ते आदिस्थान जाल्या उपरांत एक रुमडार आनी एक गांव आहा, एक तेंचो सगळ्या हेचो 10 जाणांचो, त्या हेचेर तो उबो रावता लास्ट. आनी थंयसून आमी सगळे हे करता, तांकां कोवला बिला उबो रावल्या उपरांत सांगणे घालता, आतां घालता तशें सांगणे घालता, हे करता आनी मागीर आमी सगळ्यांक भोंवडयता, कोवला दिता आनी मागीर परत देवळान हांगा येता. म्हणजे हो गांव सगळो भोंवडयता आनी हो गांव सगळो भोंवल्या उपरांत लास्ट हे घर लास्ट काडल्या उपरांत हांगा देव परत उबो रावता, देवळान वयता. देवळान गेल्या उपरांत ताका मातसो आमी हे करून दवरता. आनी सगळी आमची पिळगी जी गाडयाची आसा ती आमचे हेणी आतां सांगले भाईन तशें त्यो कूळ आहा आमचे पयले जाणट्याचे, थंय आमकां सगळ्यांक कळला. तो परत हांगा उबो रावता आनी परत थंय तेजे आनीक कुळाचेर आमच्या अशेंच हे पळय आतां फातोरा तसोच थंय तो उबो रावन कितके बरो आसा हांगा रावता तसो. वारो येवं पावस येवं कितें येवं कांयच जावपाचें ना. इतके आमचे पिळगेक कळला दिवन सगळें आमचें कितें आहा तें काम करून हे आमचे 12 वांगडी सगळे जावन तेन्ना मागीर समाप्ती करता कोवलायता आनी मागीर परत देवळान येता हांगा परत उबो करता आनी मागीर आमी समाप्ती करता तेजी. ते उबो रावपाचो प्रश्न हे आमच्या पुर्वजांनी कोणी कितें घडयलां, आतां देवान घडयलां की आमच्या पुर्वजांनी घडयलां हे आमी तुका कोण सांगूंक शकना. आतां आमी ते इतलें जाणा तितलें सांगूंक शकता की देव आमचो कसो सैमी उबो रावता आनी कित्याक रावता हे आमच्यान सांगूंक शकना. तेजेरसून दसरो चालूच येयला. हे जे तरंग आहा ते पयलींचे जुनेत काय आता नवीन बी करतात? हे नवे केला, पयलींच्या जुने मातशें हे जाला म्हणजे चेंज करचें पडटा न्हू, मुसळ चेंज केला. जय श्रीराम. हो मल्लिकार्जुन देव सुल्लो साखळी ह्या गांवांतलो. हेजे बद्दल इतिहास म्हणल्यार आमी मूळचे गावडोंगरीचो मूळ मल्लिकार्जुन जो आसा थंयसरले आमी. थंयसून जेन्ना उठाव जालो तेन्ना जवळ जवळ गोंयान खंय म्हणजे म्हाका पयलीं 27 खबर आशिल्ली, आतां अशें म्हणटा की 30 आसा म्हणून. तो सगळ्यान लास्ट मल्लिकार्जुन हो हांगासर आसा, ह्या स्थळान स्थापन केल्लो आसा. आमचो मुख्य ग्रामदेव हो सिद्धेश्वर. तर सिद्धेश्वराक एक बेताळ त्रास करता त्या वेळार, म्हणजे अरावंड 400-500 वर्सां पयलीं आसा किंवा चडूय आसूंक शकता. तर तेन्ना ताणें सांगलें की बाबा त्या बेताळाचो तुमी बंदोबस्त करता जाल्यार अर्द गांव तुमकां इनाम दिता म्हणून. जेन्ना आमच्या जाणट्यांचे कडेन गाडी परिवार आनी आमी सुल्लकर आसता की तुमकां आपूण अर्द गांव इनाम दिता म्हणून. त्या प्रमाणे आमच्या जाणट्यान खंय व्हडलो एक फोन काडलो, भितर केळ्याचो गट दवरलो आनी सांगलें, आव्हान दिलें की कोण तो तोंडान वचून काडप, हातान न्ही तोंडान काडप, तोंडान काडटा ताका हो गांव आमी इनाम दिता अशें. तोंडान काडप आनी परत्या पांयांनी उरता. तोंड पांय तेजे वयरूच उरले न्ही. सो त्या बरोबर जो पोंदाक गेलो तोंड त्या घासकाळ काडपाक ताका थंय पुरलो आनी ताका सांगलें, ताका शब्द दिलो की तुका वर्साक एक भोवमान ताका दिता, भोवमान दिता, बकऱ्याचो भोवमान दिता. तो शिवरात्रेच्या पयलीं जाता तो. ताका तो बंदोबस्त केल्ल्या कारणान देव सिद्धेश्वरान मल्लिकार्जुनाक अर्द गांव इनाम दिता. ह्यो जमनी सगळ्यो आसा आमच्यो देवाच्यो सिद्धेश्वराच्योच. मागीर जेन्ना हांगासर आयले तेन्ना तेंच्यांनी जाणट्यांनी पयलीं त्या सायडीन खंय जोग म्हणटा तांगे खंय अन्न पाणी कांय नाशिल्लें न्ही, गांव सोडून आयिल्ले सो थंय रावले खंय थोडे दीस त्या मळार रावले आनी मागीर हांगासर जागो सोदून ही भुमी तांकां पवित्र दिसली म्हणून हांगा मल्लिकार्जुन स्थापन केलो. मल्लिकार्जुना बद्दल तुमकां खबरच आसा, 12 ज्योतिर्लिंगांतलें एक मूळचे खंय श्रीशैलमच्यान श्रृंगेरी आयले आनी श्रृंगेरीच्यान मागीर गांवडोंगरी आयले आनी गांवडोंगरींतल्यान मागीर डोंगरींतल्यान मागीर जवळ जवळ 27 काय 30 कडेन हांगासर मल्लिकार्जुन दवरिल्लो आसा. आनी हांवें तो खूब कडेन म्हणजे चवकशी काडत आसा, म्हाका कंपायल करता हांव ते एक स्टोरी करपाक. पूण ह्या देवाची इतली कृपा आसा की असो दुसरे कडेन जायना. तरंग अशें तुवें पळयलां आसतलें, आतां तरंग आपल्या पूण स्वयंभू उबे आशिल्ले, म्हणजे कसलोच सपोर्ट ना, कोणाक खिळना किंवा ताका सायडींतल्यान गोलाकार करून कांय ना. त्या विशिश्ट जाग्याचेर त्या वेळाचेर ते तरंग स्वयंभू उबे रावतात. आतां हो दसऱ्याचो उत्सव आसता आमचो 5 दिसाचो. पयले दिसान आतां हो मातसो एक 7-8 दीस बंद नाशिल्ल्या कारणान सुतक आशिल्लें फुडें गेलो.
आणि 5 दिसाचो सगळो उत्सव नवीन चालू जाता. मागीर 5व्या दिसा तो कवळ आसून थंय 5 सांगतात. दिसाचो उत्सव न्हू, 15 दिसाचो उत्सव. हा. आमी 15 दीस लागता. 15 दिसांनी 16वे दीस आमचे सगळे हे संरचना घालून आमी हे सगळे आमी- करता. देवाचो मल्लिकार्जुनाचो तेजेरसून उत्सव चालू आसा. थंयसर थंयच्यान सुरू जाता आनी एक 15 दिसांनी मागीर आमी हे करता तो. 15 दिसांनी म्हणजे ॲक्च्युली ते कोजागिरीच्या आदले दिसा म्हणजे ॲक्च्युली काल सोंपपाचो दसरो तो आतां कालच्यान सुरू जाला बंद नाशिल्ल्यामुळे. सो पण आमकां कशें आसा देवान सिद्धेश्वरान गांवची थोडी जबाबदारी दिल्ली आसा. गांवान भरून सगळ्या गांवभर तांकां कौल दिवपा जाय. जी घरां आसा त्या घरान भोंवून देव आतां प्रत्यक्ष तेंच्या दारान वता कौल दिता मागीर लास्ट दिसा मागीर हांगासर परत सांगता आतां जशें देव घडयता म्हणजे तरंगाक पयलीं आमी ते सगळे चीर दिता. चीर म्हणजे कापड तेजी पयलीं सारकें वेवस्थीत ताजी मिरी काडून ते न्हेसयतात ते तरंग. तशेंच तोच परत मागीर लास्ट दिसा कवळ आसा त्या दिसा तेंची अख्खी गाडयांची हांगासर हें आसा मूळ पुरुश आसा. त्या मूळ पुरुशा कडेन वचून तांकां सगळ्यांक कौल आसता. ते कौल जाले सगळे दिवन आयले की मागीर हांगासर सांगतात 5व्या दिसा. कितके दीस भोंवता? 3 दीस. टोटल 5 दीस. आणि पहिल्याच आता- दिसा आतां आज वतले न्ही आज पावणेराक. वतले. आज पावणेराक वतले देव सिद्धेश्वराक नवदुर्गा हे म्हणजे तो तेजो भोवमान भेट भेट ताका भेट भेट दिवपाक. सिद्धेश्वर नवदुर्गाक थंय वता आनी थंय रावता. पावणेर म्हणजे एक एक देव वस्तीक रावप. रावता. फाल्यां त्याच गांवच्या लोकांक थंय हें दितले कौल दितले. भार येतलो. तशेंच हांगा दसरो जाला तसोच थंय भार येतलो, उबो देव रावतलो आनी तांकां कौल दितले आनी आमी येतले. अशें कितके कडेन रावता उबे तरंग? जवळ जवळ 11 कडेन. 11 कडेन. पांचश्याची पिळगी म्हणटा एक एक. पक्षाची पैकी. हय. आणि 12 आनी वांगोडी. बारा 12 वांगोडी म्हणजे 12 आता टोटल गांव जाला आसा. कितें 18 वाडे. म्हणटा पूण आमी आयकूंक ना 18 टोटल 12 12 हे आसा आयकल्या. आमचे. 12 वांगोडी जाता. हय. तितकेर तो तांकां सगळे घेवन तो हांगा येयला आमकां. हांगा आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.